आमच्यान हांगासर रावंक जावचें ना म्हणटच आमी आसतान दुसऱ्या गांवांत वची आमची तयारी सुरू करुया. आनी सगळ्या सुकण्यांक भायर रावन एकल्याक हें मान्य जालें, तांणी मानून घेतलें. पूण एकल्या सुकण्यान अशें म्हळें, हांव म्हजो सदांचो घोंटेर सोडून दिवंक तयार ना, तुमी वचात. आनी सगळीं दुसरीं सुकणीं गेलीं. एक सुकणें आपल्या आदल्याच घोंटेरांत रावलें. थोडेचे दीस सुरू जाले. कडक थंडी पडूंक लागली. आनी असले परिस्थितीन हें सुकणें आपल्या घोंटेरा भितर उचल्लें आनी जेवण खाण नासून उपाशी भुकेन मेलें. भाव भयणीनो, ही एक काणी. पूण हे काणयेंत आमकां एक संदेश आसा तो म्हळ्यार आमी जिवीत जोडटले जाल्यार, आमी बरें भोगतले जाल्यार, आमी आशिर्वाद घेतले जाल्यार आमच्या जिवितान आमी जायतीं म्हत्वाचीं पावलां मारूंक जाय. आमी बेसारमायेन जिवंक जायना, आमी आळसायेन जिवंक जायना, आमी आपसुवार्थान जिवंक जायना. आयची वाचपां जेजूचे येण्याक तयार जातना आमच्या जिवितान आमी कितें आपणावचें, आमच्या जिवितान आमी कितें सांबाळचें ह्या विशीं आमकां जायती शिकवण दितात. आयचें पयलें वाचप इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें. आनी ह्या पयल्या वाचपाच्या शेवटाक आमी उतरां आयकल्यांत. सर्वेस्परा, तूं आमचो बाप, आमी माती, तूं कुंभार. कित्याक आमी सगळीं तुज्या हातांचो वावर. आमी देवाच्या हातांचो वावर जाल्यार, देवा मुखार आमी माती जाल्यार आमी सदांच देवा मुखार ल्हानविकायेन चलूंक गरजेचें. माती जे भाशेन कुंभारा मुखार खालती रावता, कुंभाराक आपणाक जाय तसलो आकार दिवंक संदी दिता, तेच भाशेन आमचें जिवीत देवा मुखार मातये सारकें जावंक गरज. आनी आमकां देवा मुखार खरेंच आकारणी मेळटली जाल्यार पवित्र सभेन आमकां जायते उपाय दिल्यात. आमी मागण्यांच्या जिविता वरवीं आकारून येवं येता. आमी पवित्र पुस्तक वाचून नियाळून जियोवन आकारून येवं येता. आमी संस्कारांनी अदीक करून मिसा भेटेंत भावार्थान भक्तीन वांटो घेवन आकारून येवं येता. तेन्ना जेजूच्या येण्याक आमी तयार जातले. आयचें दुसरें वाचप बायगेवन पावलून कोरींतकारांक बरयल्ले पयले चिटी वेलें कोण भाशेन क्रिस्ता वरवीं आमकां पातकां मेकळें, अपराधां मेकळें जिवीत फावो जालां ह्या स्वताचो उगडास करता. आनी ह्या स्वताचो उगडास करतना आमी सदांच पातकां मेकळीं, पातकाचे ताळणेंतलीं पयस रावंक आमचे मुखार आव्हान मांडटा. होच बायगेवन पावलू गालासेकारांक बरयल्ले चिटींत आमकां अशें म्हणटा, देवान जेजू क्रिस्ता वरवीं तुमकां स्वतंत्र केल्यांत. पातकाचें जूं, गुलामपणाचें जूं, खोटेपणाचें जूं तुमचे वेलें काडून उडयलां. स्वतंत्रतायेच्या निबान मात कुडीच्यो कुश्यो पाळी नाकात, म्हणजे पातकाच्या वोंडावण्यांक बोली पडूं नाकात. आनी ह्या वावराक आयचें दुसरें वाचप आमकां सांगता ते भाशेन देवान आमकां जायतीं देणी दिल्यांत. देवान आपले कृपेचें भांडार आमकां दिलां. देवान पवित्र आत्म्याचें दायज आमकां फावो केलां. अशें जाल्यार ह्या पवित्र आत्म्याच्या बळान आमच्या ल्हान ल्हान वोंडावण्यांक, ल्हान ल्हान कोसपायांक पाट वळून जेजूच्या येण्याक आमी तयार जावंक वावरुया. आनी तिसरे सुवातेर आयचें शिव वर्तमान आमकां जागृत रावंक आपयता. आयचें शिव वर्तमान आमकां तयार रावंक आपयता. जे भाशेन एक चाकर दोनी खंयच्याय वेळार येवं
मोदयांनी येवं तिनसानां येवं फांत्या पारार येवं आपल्या वावरांत भूल आसता जें कितें आपणें करूंक जाय तें करता तेन्ना ह्या चाकराक दुनियाचें बरेंपण अणभवूंक मेळटा. आमी देवाचो आशिर्वाद अदीक प्रमाणान घेतले जाल्यार जेजूच्या येण्या वेळी आमी जेजूक रूप भोगतले जाल्यार आमचें जिवीत दिसा दिसपटी बऱ्या कोरण्यांनी आमी नेटूंक गरज. आयच्या मिसाच्या सुरवातेच्या मागण्यांनी आमी उतरां आयकल्यांत. उजवाडाच्यो दिवट्यो घेवन ताका मेळूंक वचूंक आमकां तयार कर. जेन्ना आमी दर दिसा देवाची चाकरां कशीं एक एक बरी करणी करता तेन्ना आमी एक एक दिवटी आमच्या जिवितान पेटयता आनी भाशेन क्रिस्ताच्या येण्याक आमी तयार जाता. बायगेवन फ्रांसीस शावेर जरुरी क्रिस्ताचो कोलायेन अनुभव घेवचे आदीं ताच्या जिवितान घडये तरेतरेचो काळोख आसलो, तरेतरेच्या वायटाच्यो सांकडी आसल्यो. एक फावट पवित्र पुस्तकाच्या उतरांनी जेजूचो अनुभव जेजूची ओळख कोलायेन मेळटोच ताणें सगळें सोडून दिलें आनी बऱ्या कोरण्यांचें जिवीत घेवन पेटलेल्यो दिवट्यो आपल्या हातान घेवन तो जेजूक मेळूंक सदांच तयार जालो. तोय आमची बसत विनंती करूं आनी आमची तयारी ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळार देवाक मानता तसली जावन आमी जेजूक रूप पळोवंक पावता तसली मनशां जावंक हें भाग आमकां मेळूं. आमेन. उबी रावया आनी ह्या वेळार आमचो भावार्थ सभे माचार उच्चारून तो आमी अदीक सागोवया. सोत मानता देवाक सर पदवेदार बापा Sopowita Signor Samolo, Anquar Maritan Samolo, Ponspada Salcanico Susle, Takao Tusar Kullo, Comelo and Sasani Kipilo, Comelia Maniolo, Susle Sam Solo, Sorga Solo, Soporidar Deva Sosia Posla, Pida Shiven and Simon Purungetolo, Dotmata Povitatman, Catholic Povet. भक्तांचो एकठार भक्तांचें भक्षणे तुजें जेवण पण साश्टांचें जिवीत. आमेन. ह्या स्वार्थान आमची मागणी बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक वडिलांनी आपुणूच पयल्या बऱ्या जिविताचे नमुने जावन आपल्याचो आनी दुसऱ्याचो बावट जागोवन जेजूक मेळूंक आपली आनी दुसऱ्याची तयारी करूंक बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी वडिलांनी दर मनशाक आपलो दर मेकलेपणान आनी शांतीतायेन परगडूंक सोपेपणां दिल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आपलो बावट जिवूंक जायतो लोक कश्टवता, जायत्यांनी रगत पासून वारोयला, तर कोस सोंसतल्यांक गोठाय आनी कुरपा फावो जावंक बापा लागीं मागुया. आमी सोमेत सदांच बागीवून जिवीत जिवंक जेजूक मेळूंक तयार रावूंक बावार्थ्याच्यो कोरण्यो आदारूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा
आनी कसली गरज आमच्या काळजा मनांत आसा जाल्यार ओगेपणान बापा मुखार दवरुया. ओ दयाळ बापा, क्रिस्तेण्यांक आमी तयार जातना आमची आकारणी करूंक, वायटाच्यो सांखळ्यो तोडून उडोवंक आनी बऱ्या करण्याचें जिवीत जिवंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. आमेन. भाव भयणीनो, हे मोशान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. स्वर्गींच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली देणी एकठांय करून आमी तुका भोपून दिता. ती तूं दयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भोक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावोशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवास दिया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारोणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेत तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.